2 Raza chapter 17. इस्रायलांत होशिया हाची राजवटकी 732 to 724. जुडाचो राजा आहाज हाच्या राजवटकेच्या 12व्या वर्सांत एलाचो पूत होशिया समारियेंत इस्रायलाचो राजा जालो. ताणें सर्वेस्पराक कांटालो येता तें केलें, पूण ताचे आदीं आसलेल्या इस्रायलाच्या राजान इतलें न्हय. असारियाचो राजा शाल्मनासेर हाणें होशियाचेर झूज केलें, जो ताचे पांगजेंत आयलो आनी ताका खोंड दिवचो पडलो. पूण होशिया आपणाक 2 पानां कोत्ता म्हूण असिरियाच्या राजाक कळून आयलें. ताणें इजिप्ताच्या राजा सायसाक निरोपी पाठयले आनी असिरियाच्या राजाक दर वर्सा दितालो ती खोंडणी बंद केली. ह्या खातीर असारियाच्या राजान ताका बंदखणींत घालून सांखळ्यांनी बांदलो. समारिया हारोवता 721. असारियाच्या राजान सगळ्या देशाचेर धाड घाली आनी समारियेशी पावून 3 वर्सां थंय तो वेदो घालून रावलो. होशियाचे राजवटकेच्या 9व्या वर्सा असारियाच्या राजान समारिया जिखून घेतली आनी इस्रायलितांक असारियेक व्हेली. तांकां ताणें हाला गांवांत गोजांचे हाबोर नदीशी आनी मेदियानी लोकांच्या शारांनी दवरली. उत्तरेची राजवटकी कोसळटा हाचेर बारीक निहाल. अशें घडलें कित्याक ज्या सर्वेस्परा देवान इस्रायलितांक इजिप्ताच्या देशांतलीं फारावच्या चोपक्यांतलीं भायर काडलोलीं त्या देवाचेर तांणी पातक केल्लें, तीं दुसऱ्या देवांक भोजूंक लागलीं. ज्या राष्ट्रांक इस्रायलितां खातीरूच सर्वेस्परान आपल्या देशांतलीं धांवडायलोलीं त्याच राष्ट्रांच्यो चाली तांणी पाळल्यो. इस्रायलीत सर्वेस्पर तांचे देवा विशीं किरकोळपणान उलोवंक लागले. ते जंय जंय जियेताले थंय थंय तांणी उंच पोंजेस्थानां बांदलीं. दर एक उंच दोंगरार आनी दर एके जोगजोगीत रुखा पोंदां तांणी खांबे आनी povitr दांडे उबारले. सर्वेस्परान धांवडावन घातलेल्या राष्ट्रां परी तांणी उंच जाग्यांचेर योद्न भेटयले आनी थंय खोट्यो कोडण्यो केल्ल्यो आनी सर्वेस्पराचो राग चालयलो. तांणी मुर्ती पुजा केली. जरी सर्वेस्परान तांकां सांगलोलें हें तुमी कोच्चे नात, तरी प्रवाद्यां वरवीं आनी देवाचें दर्शन घेतल्या ऋषी वरवीं सर्वेस्परान इस्रायलाक आनी जुडाक अशी एक xiddkavnni दिल्ली. तुमच्यो खोट्यो वाटो सोडात आनी हांवें तुमच्या पुर्वजांक म्हज्या सेवकां प्रवाद्यां वरवीं हुकूम घालून दिल्ले आख्खे समृद्धी प्रमाणे म्हज्यो आज्ञा आनी कायदे सांबाळात. पूण तीं आयकना जालीं. तांच्या पुर्वजांनी सर्वेस्परा आपल्या देवाचेर बावाट दवरूंक नासलो, पूण तांचे उण तीं अदीक आपल्या वाड्याचीं जालीं. ताच्या कायद्यांचेर तांणी visôr घालो. तांच्या पुर्वजां कडेन तांणी केल्ल्या कोराराची तांणी बेporva केली आनी तांकां xiddkavnni दिल्ली तीय तांणी मानून घेवंक ना. उपकारा पडनासलेल्या फाटल्यान वचून ते आपुणूच उपकारा पडनासलेले जाले. भोंवतणेच्या राष्ट्रांच्या पावलांनी चलूं नाकात म्हूण सर्वेस्परान फर्मायलोलें आसतना ते तांचेच परी करूंक लागले. सर्वेस्परा तांच्या देवाच्यो सगळ्यो आज्ञा तांणी मोडून उडयल्यो आनी आपणाक पाडकुल्यांच्यो 2 कोडयलोल्या धातूंच्यो मुर्ती तयार केल्ल्यो. आपणाक पुजा करूंक खांबे तयार केले.
सर्गींच्या सगळ्या दलबरांची तांणी पुजा केली आनी बाल देवाची सेवा केली. आपल्या पुता धुवांक उज्यांतल्यान वचून बोली भेटोवंक लागले. देंवचार काडपाचें आनी जादू करपाचें ते करूंक लागले. हे तरेन सर्वेस्पराक कंटालो येता आनी ताचो राग चडटा तशें तांणी केलें. हाका लागून इस्रायलाचेर सर्वेस्पराचो राग एकदम पेटलो आनी आपणास सोशिल्लो ताणें ताका पयस केलो. जुडाच्या कुला भायर आनी कोण उरलो ना. जुडान सर्वेस्परा तांच्या देवाचे उपदेसूय पाळूंक नात बगोर इस्रायलान भितर हाडलेल्यो चाली सांबाळल्यो. सर्वेस्परान इस्रायलाच्या आख्ख्या कुलाक नाकारलो. ताणें तांकां सोकलां देंवयलीं आनी तांकां लुटमार कोत्तल्यांचे यादीन केलीं आनी तांकां आपणास सोशिल्लीं पयस केलीं. आनी खरेंच ताणें तांकां दाविदाच्या घोराण्या सोशिल्लीं कुशीन काडलीं. तेन्ना तांणी नेबाताचो पूत जेरोबोआम हाका राजा केलो. जेरोबोआमान इस्रायलाक सर्वेस्परा सोशिल्लो पयस व्हेलो आनी तांकां व्हड पातक करूंक लायलें. जेरोबोआमान केलोल्या पातकांची इस्रायलितांनी नकल मारली आनी तीं पातकां करपाचीं तांणी सोडून दिवंक नात. शेवटीं आपल्या सेवेक आसलोल्या प्रवाद्यान सांगलोलें तशें सर्वेस्परान इस्रायलाक आपले नोदरे मुखायली पयस केली. ताणें इस्रायलाक तांच्या देशांतले भायर काडून असिरियेक धाडले जंय ते आयज पर्यंत जियेतात. समारितानांचो अरोंब. असिरियाच्या राजान इस्रायलितांच्या जाग्यार बाबिलोन, कुथा, आवा, हामात आनी सेफारवाय हांगासरल्या लोकांक हाडून समारियांतल्या शारांनी वस्ती करूंक दवरले. तांणी समारियेचो ताबो घेतलो आनी ते तांतल्या शारांत रावले. जेन्ना ते थंय रावूंक आयले तेन्ना सुरवातेक तांणी सर्वेस्पराची भोक्ती केली ना. देखून सर्वेस्परान तांचे आड शिवांक धाडले आनी त्या शिवांनी जायत्यांक जिवेशी मारून उडयले. ह्या पासत असिरियाच्या राजाक अशी खबर दिली. तुवें समारियांतल्या शारांनी वस्ती करूंक धाडल्यात त्या देशाच्या लोकांक गांवच्या देवाची भोक्ती करपाची पडत कळना. आनी ताणें तांचे आड शिवांक धाडल्यात आनी आतां हे शिव तांकां जिवेशी मारतात कित्याक तांकां गांवचे देवाची भोक्ती करूंक कळना. म्हणटच असिरियाच्या राजान असो हुकूम दिलो. थंय थावन हाडलेल्या याज्ञिका मदल्या एकल्याक थंयसर परत धाडात. ताका थंय वचून रावून दी आनी त्या देशाच्या देवाची भोक्ती कशी कोची हें तांकां शिकोवन दी. त्या प्रमाणें समारियांतलो धांवडायलोल्या एका याज्ञिकाक बेथेलांत वस्ती करूंक आयलो. सर्वेस्पराची कशी भोक्ती करूंक जाय तें ताणें तांकां शिकयलें. प्रत्येक देशांतल्या लोकांनी आपले स्वताचे देव केले आनी समारियेकारांनी बांदलेल्या उंच देवस्थानांनी तांकां दवरले. दर एका देशाच्या गोठांत आपूण रावतल्या शारांत हे तरेन केलें. बाबिलोनाच्या लोकांनी सुकोत बेनोत, कुथाच्या लोकांनी नेरगाल, हामाताच्या लोकांनी आशिमा आनी आवितकारांनी मेभाज आनी तार्ताक अशे देव घडयले. जाल्यार सेफारवीत हांणी आपल्या भुरग्यांक उज्यांत लासून योद आद्रामेल्क आनी अनामेलेक आनी सेफारवाय देवाक बोली भेटयली. तशेंच तांणी सर्वेस्पराची भोक्ती केली आनी उंच पुजे स्थाना खातीर तांणी आपणा मदले याज्ञिकांक नेमले आनी हे याज्ञिक उंच जाग्यावेल्या देवस्थानांनी अधिकृत रितीन कारभार सांबाळूंक लागले.
ते सर्वेस्पराची भोक्ती कोत्ताले आनी त्याच बरोबर ज्या देशांतल्यान तांकां धांवडायल्यात थंयच्यो विधी सांबाळून ते आपल्या देवांची सेवा कोत्ताले. अजून पर्यंत ते आपल्यो पोन्न्यो विधी पाळटात. ते सर्वेस्पराची भोक्ती करिनासले आनी ताचे नेम व विधी ते पाळिनासले. ज्या जाकोबाच्या पुतांक सर्वेस्परान इस्रायल हें नांव दिलोलें आसा तांकां दिलोली समूत वो आज्ञा हेंय ते सांबाळिनासले. सर्वेस्परान तांचे लागीं एक करार केलो आनी तांकां ही आज्ञा दिलोली. कुड्ड्या देवांक तुमी भोसची नात, तांकां तुमी नमस्कार करची नात, वो तांची सेवा करची नात, वो तांकां बळी भेटोवची नात. ज्या सर्वेस्परान तुमकां आपल्या विस्तारलेल्या हातान आनी आपले व्हडे पोदवेन इजिप्तांतलीं भायर हाडल्यान ताकाच नमस्कार करतलीं आनी योद्न भेटयतलीं. ताणें बरोवन दिलोल्यो विधी, नेम, समूत आनी आज्ञा तुमी सदांच पाळूंक जाय. कुड्ड्या देवांक तुमी भोजन करची न्हय. तुमचे कडेन हांवें केलोल्या कोराराचेर visôr घालिनाकात आनी कुड्ड्या देवांक नमस्कार करिनाकात. पूण सर्वेस्पराक तुमच्या देवाक नमस्कार करात आनी तो तुमकां दुस्मानांच्या चोपक्यांतलो सोडयतलो. पूण तरी तांणी आयकलें ना आनी आपणायल्ल्यो पोन्न्यो विधी पाळीत रावलीं. ह्या देशांच्या लोकांनी सर्वेस्पराची भोक्ती केली आनी त्याच बरोबर मुर्तींची पुजा केली. तेच परी तांच्या भुरग्यांनी केलें आनी तांच्या भुरग्यांचीं भुरगीं आपल्या पुर्वजांनी केल्लें तशें आयज पसून पर्यान करतात. देवाचें उतर.